कुडचडीच्या रेल्वे स्टेशनाकडेन बांदिल्ले गटार उक्ते दवरल्यात म्हणून थंयच्या वेवसायिकांनी कागाळी केल्या। तशेंच गटारांनी घाणयेरें उदक सोडिल्ल्यान वाठारांत वास मारता। हाची दखल घेवन कुडचडे काकोडा पालिकेन संबंधीत प्रकाराची पळोवणी केली। बेगोबेग हो प्रश्न सोडोवपाचें पालिकेन आश्वासन दिलां। आम्ही इन्स्पेक्शन केला ह्या जे गटाराचे कॉन्ट्रॅक्टर घेऊन जी आणि शिवा आशिल्लो विथ वॉर्ड कावन्सिलर तशेंच वॉर्ड नंबर 1 कावन्सिलर घेवन आमी आतां एक विजीट केल्ली रिगार्डींग ते काम कशें चालू जाता तें कित्याक म्हाका बीन कंप्लेनी आयल्यो शॉपावाल्यांच्यो कितें वास येता न्ही सो ते ओपन आसा सो कितें आसा हे गटार इतले खूब वर्सांची हो इश्यू आशिल्लो कित्याक हे हांगा बाजारांत कितें हांगा उदक वतालें कित्याक हो गटार कावन्सिलर उदक मुखार सरून ताणें काम एक्चुली फुडें व्हेलां आनी काम ताका सांगला कॉन्ट्रॅक्टराक तो सांगता सांगले 1 म्हयन्यात जर आपूण सगळें काम पूर्ण करता ताका सांगलें फॉर द टायम बींग हे जे ओपन दवरला ते स्लॅब जाल्यार क्लोज करता सांगा सो देट तांकां इतको त्रास जावपाक जायना म्हणून दुकानदार सो तो फाल्यां मागीर स्लॅब घालतलो एकदा तरी प्रोफेसराक रिक्वेस्ट केलो हा की जातकी बेगीन काबार करून लोक सफर जावपाक जायना सो ताणें टायम दिलो हा लायक 1.5 मंथ तरी लागतलो बट बिफोर इट 1.5 मंथ म्हळ्यार आनी तांकां सांगलो हा वास येता तांकां तांगे स्लॅब्सान तांकां कवर करून कितलीशी एरिया आसा ती 20 मिटर्स घेताय आनी कोणाले तेंगे शॉप सांबाळून सारकी तांकां ग्रायंडरान कट घालून दिला आनी तेंचे तेंगे कितली लांब आसता म्हणटा ड्रेनेज कितली लांब आहा ती म्हाका तितली अंदाज ना इंसान आनी ते नागवेकर टू ते फ्रूट शॉपाक वचून टील बेनिफियो टील द रेल्वे स्टेशन पावसा पयलीं जातल्यो पावसा पयलीं जाता ती मॅक्सिमम आमी फास्टस्ट ट्रॅकाचे आमी स्टार्ट केलो